मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. जाले 11 जाली, मशीन मारले जस्ट तो रूम उरला जस्ट हेजेनी हांव स्टडीज घेताले. हेज्यानी स्टडीज करतना फुड्यान बसोंक जाय, नाजाल्यार करना तो. म्हटलें कर म्हटलें हिंदी. आयज ताका स्कुलान धाडूंक ना, सो म्हटलें घराक बस म्हटलें. तांकां न्ही हें आसा एक्चुअली जालें की खबर आहा, तांकां न्ही आयज आसलेले म्हणजे एक्चुअली आसलेले CCA म्हणून आसता. CCA म्हणजे अशें कितें तरी तेंच्यांनी करप, ऊल कितें हें कशें एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल आर्ट, मागीर शेल्साचें कितें करप. सो एक्चुअल डेट आसलेले 27 नोव्हेंबर. हेंच्यांनी काल सांजेच मेसेज केला आनी सांगला की आयज आसा म्हणून. सो ताका ते ऊल हांवें हाडलेलें ऑनलायन. ते हेका आतां शिकपाक जाय, हो केन्ना शिकतलो, ताका सांगचें पडटा न्ही कशें करूंक जाय तें. उलाचे बॉटल बीन कितें अशें करपाचें, बॉटलाक डेकोरेट करपाचें. सो हेका केन्ना शिकयतले. हांवें मेसेज लेट पयलें, मागीर हांवें म्हटलें आसूं म्हटलें वचता म्हटलें. आनी थोड्या लोकांनी ऊल बी हाडूंकूच ना, कित्याक एक्चुअल डेट दिल्ले 27 नोव्हेंबर. सो हेंच्यांनी बिगिनर्स कालूच दवरला, म्हणजे आयज दवरला. सो हेका म्हटलें आसूं नाका वचपाचें, आनी तुका आनी शिकोवपाक म्हाका पाशियेंस ना, रातच्यान ताका सांबाळूं काय हेका हांव शिकयतलें. सो आसूं म्हटलें नाका म्हटलें. सो घरा बस आनी स्टडीज कर. सो जस्ट चाय पिलें, मशीन मारलें. इशूका जस्ट आत्तां न्हीद घातलें, ताका न्हाळोंक ना अजून. न्हिदलो तो उठच्या पयलीं म्हाका आतां सगळें मशीन बी मारूंक जाय. आयज पुसचें ना, हांव एक दीस सोडून एक दीस पुसता. सो आयज पुसचें ना, जस्ट मशीन मारतलें. सो जस्ट बसलेलें, हेका सांगलां मातशें हिंदी कर म्हणून. सो स्टडीज खूब आयजे, सो ताका लागून करता. मातशें बसचें पडटा ताका घेवन, आनी कांय ना. कर रे बेगिना एपळय. सो आतां 2-3 दीस जाले बरेंशें थंड पडटा सारकें. रातचें सामकी थंडी, कळ्ळें न्ही. सो आतां मातशें बरें दिसता चादर बी घेवन न्हिदपाक. सो आतांय मातशें थंड कशें आसा. हांव आयलो आतां. बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. चल ओके. सो मागीर 3 सुमार ट्युशनाक वयतलो, ताका लागून मागीर रातचे परत स्टडीज. आतां व्लॉगिंग करपाक मातशें हें करता हांव, कित्याक ताका मातशें टायम दिवंक जाय न्ही, एग्जाम न्ही. सो ताका लागून चल कर वच रे बेगिना. तो उठले की बी कांयच काम जायना खबर आहा, ताका लागून. तो ताका न्हिदला म्हटलें कर म्हणलें ताका मातशें हिंदी. ओके. सो मातशें तुजें घेता स्टडीज तुमकां. सो ते स्टडीज घेता. ओके. मातशें थोड्या वेळान तुमकां मेळटा. ओके चला. आईक तुमकां मेळटा. आयज हाय म्हण. आई हांगा पालक क्लीन करता. आयज आसा पालकाची भाजी करतली हांव. सो पयर हांवें न्ही पालक ऑर्डर केल्ले, जस्ट 2 बंडल. ते 2 बंडल न्ही शिजले न्ही, मिक्सरान पेस्ट केले न्ही, इल्लेशें जाता. आतां आनीक 2 बंडल ऑर्डर केले हांवें. सो पालक आमकां सगळ्यांक लायक. सो आयज पालक, मशरूम आनी पनीर घालून भाजी करतली हांव. ते रेसिपी बीन कांय शूट करचें ना, कळ्ळें न्ही. आनी हांवें एक व्हिडिओ पळयल्ले. म्हणजे तेन्ना आमी म्हणजे तुका खबर आहा हांव सकाळचें ड्रिंक पिता, मागीर मदीं मदीं भूक लागता केन्ना जावं. इफ खंय भायर गेले, कितें जंक कशें कितें खावंक दिसता. सो हांवें एक व्हिडिओ पळयल्ले, तितून सांगलां की ज्वारी आसता न्ही, ज्वार भाजून ताजे पॉपकॉर्न करपाचे, कळ्ळें तुमकां न्ही. आनी ते खावप जाय तितले. इफ तुमकां मदीं मदीं भूक लागले न्ही, ते खावपाचे. तितून कितें जाता, काय तुमकां अशें हें मेळना, म्हणजे कितें म्हणटा ताका, तितून न्ही काय अशें वेट गेन बीन जायना, वेट लॉस जाता. चिरमुरे खावप ना म्हटलें न्ही, कित्याक चिरमुरेन न्ही पफ फ्रायजान न्ही चिरमुरेन न्ही हें जाता, पित्त जाता खंय, ते चिरमुरे खावप ना म्हटलां. सो हांवें आतां ब्लिंकिटांतल्यान ज्वारी ऑर्डर केले, पण ते फुलात ना सारके. थोडे फुल्ला दाखयता तुमकां, ते अर्दे फुलात ना. सो ते आई म्हणपाली ते बारीक ज्वारी खंय ते फुलचे ना खायचे, पूण मोठे आसता खंय ते फुलता. म्हणजे तव्यात अशें फ्राय करता न्ही, ते फटफट करून फुलटा आनी ते खावपाक न्ही खूब बरें लागता. सो अशें हांवें आयकलें की हितून व्हिडिओन ते तुमी कितलेय खाया, खंय वयतना बी कॅरी करपाचें आनी पॉपकॉर्न ते खायत रावपाचें. ताका तुमकां आईन अर्दे फ्राय केला, अर्दे जावकूच ना. अशें ते फुलता मागीर ते आनी खावपाक न्ही खूब बरें लागता. आनी बेस्ट खंय वेट लॉसाक, हें वेट लॉसाक खूब बरें. सो हांवें चिंतलें हाडया आनी फ्राय करून एक डब्यान घालून दवरया म्हटलें पळय, अशें फुलता ते. सो आई म्हणटा हें ज्वारी मातशें धाकट्या खंय, ताका लागून फुलना खंय ते. सो पळयता हांव मंडे वयतलें न्ही डायसनोजान, तेजो सबब हेज्याकून म्हाका मातशें मोठे दिसले न्ही ज्वारी, तर तो पॅकेट हाडटलें हांव. ती अर्दे फुल्ला, खावंक बरें लागता. मखाना बेस्ट वेट लॉसाक न्ही. मखाना मातशें ड्राय रोस्ट करपाचे, ते मागीर क्रिस्पी येता आनी एअर टायट कंटेनरान घालून दवरपाचे. आनी केन्ना तुमकां अशें मदीं मदीं भूक लागली न्ही, ते मखाना खावपाचे. तितून बरें वेट लॉसाक खूब बरें ते. सो हें आतां प्लॅन फ्लॉप जालें, पूण जालां मातशें, पण खावपाक न्ही खूब बरें लागता. लगे हयच खावपाचें खूब बरें लागता. पळयता करून डब्यान भरून दवरतलें हांव. केन्ना अशें भूक बी लागलें न्ही, हें खावपाचें. आतां आमगे अशी बिस्कीटय मागीर पयलीं हांव खूब अशी बिस्कीट चिप्स बीन हाडून दवरतालें. सो हांव रितिकाकूच दिना आतां चिप्स, म्हाकाय नाका. सो चिप्स बी बरें न्ही ते, केन्नाय चुकोन खाता ते ओके.
सो आता सगळं अशें हाडून दवरपाचें बंद केलें हांवें. जे कितें आसा इफ ते घरान कितें आसलें न्ही खावंकूय दिसता, इफ काय ना न्ही जाल्यार काय अशें खावंकूय दिसना. ताका लागून बरें आता. सो हें तुमी करात. कोणाक वेट लॉस बीन करूं जाय न्ही, ज्वारी हाडात, फ्राय करात, ते पॉपकॉर्न करात आनी खायात. डब्यान भरून दवरा. ओके. तर लागता हांव रूम उरला, बशी मारता, मागीर मेळटा तुमकां. सो आतां हांव करता जेवणाची तयारी. आयज काय ना, सिंपलशें. आयज शिव ना जेवपाक, सो काय अशी गडबड ना. सो पालक पनीर मशरूम करतले, काय रेसिपी शूट करचे ना. इफ तुमकां जाय जाल्यार नेक्स्ट टायम हांव दाखयता. कितेंच आत्तां इश्वी उठलो, 12:30 जाली. ताका आतां न्हांवपाक घालूंक जाय. तो म्हटलं सद्या उग्गी आहा तो म्हटलें पालक न्ही पयलीं शिजोवन घेवया, पेस्ट करून दवरुया, मागीर रोखडें जातलें, काय व्हडलोसो टायम ना. सो हांगासर न्ही हांवें पालक शिजपाक घातला. पालक न्ही दिसता चड, आतां जे शिजतले पळय बरें इल्लेशे जाता ते. ताका लागून हांवें आनीक 2 बंडल ऑर्डर केले. सो हें चालू आसा. मशरूम हांवें कट केला, पनीर उरला कट करपाचें. सो चपातीचें पीठ बीन कालयला. ओके. ते सगळें करून घेता, मागीर फायनल तुमकां दाखयता म्हजी रेसिपी. ओके चला. गे ऋत्वीक, काल ते स्नेहान दिले न्ही च्यवनप्राश, म्हटलें सगळ्यांनी एक चमचो खा म्हटलें. मातसो राव. सो तशें उरता मागीर ते, ह्या तोंडाक उरना. घे 1 चमचो खा. सदां 1 चमचो खावपाचें. घे आई, तू खा. घे. हात धू. हात धू. बरें जाता. हे भायरूच दवरपाचें, की रोखडें काबार जातलें. हांव करतलें मागीर आवळ हाडून करून दवरल्यार बेस्ट. 1 चमचो खावपाक न्ही. आनी हांवें न्ही मिशोंतल्यान ना टिश्यू पेपर ऑर्डर केल्लेले. आमकां न्ही टिश्यू पेपर खूब लागता, कितें अशें कितें फ्राय बी करता बी तेन्ना जाय पडटा. सो म्हाका बरें ऑफर आसलेलें, म्हणजे मिशोन सगळें सवायच मेळटा. सो म्हाका पडले हे 180 रुपीज. 181 181 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेळ्ळा म्हाका. 10 आसा 181 हे मिशोंतल्यान ना. सो बरें आहा. सो हांवें म्हटलें आनी डेल्फिनोच्यान बी हाडपाचें नाका. एक्चुअली तेजी प्रायस आहा हांगासर 59 रुपीज. 59 रुपीज हेजे. सो म्हाका 181 10 मेळ्ळे. हांगासर जालें म्हाजें. जेन्नाय हांव पालक पनीर करता न्ही फक्त हांव पनीर घालतालें. आयज न्ही मशरूम घातला, पनीर घातला आनी सामकें टेस्टी जाला सारकें. सो हें जालें. आनी चपाती बीन रेडी. शिता वांगडा हें खावंक बरें लागता ग्रेवी. आनी थोडेशें न्ही दही भात केला, म्हणजे थोडे दही आनी रायस आनी थोडें फण्ण मारला. सो हें आसा आयचें जेवण. ओके चला जेयता, मागीर मेळटा तुमकां. आयज न्ही हांव इशुकाक न्ही सेलेक्ट करता. 2 भशेन करतलें हांव. आनी दोनी जे आसा पळय रायस सेलेक्ट आसा. एक आसा प्लेन फक्त रायस सेलेक्ट आनी एक आसा रायस हितून कितें एड करतलें हांव. ओके. आनी जेन्ना तुमी सेलेक्ट करता पळय भुरग्यांक चड प्रमाणांत करून दवरनाकात. कित्याक खबर आहा, तेन्ना आमी ताका खावयतले न्ही, ताका लायक जातलें काय ना तेंय पळोवंक जाय. सो पयलींच ती चडच करून दवरनाकात. इफ तुजी बेबी खाता बरें जाल्यार नेक्स्ट टायम परत करूंक मेळटा. सो आयज हांव जे सेलेक्ट करता पळय 1 कपाचें करतलें. ओके. आनी खूब अशें म्हाका सेलेक्साची रेसिपी खबर आहा, ते तुमकां दाखयतलें मागीर. आयज जे करतलें पळय आनी परत ते करचें ना. नेक्स्ट टायम हांव पोहा अशें खूब अशें सेलेक्ट आहा. ओके ते करतलें. ओके दाखयता तुमकां. फर्स्ट आमी 2 भशेन करतले आयज सल्ले. दोनी तुमकां रेसिपी हांव शेअर करता. न्ही हांवें 1 कप रायस घेतला. नॉर्मल रायस जे आमी जेयता पळय हें आसा जिरा रायस. ओके. सो 1 कप घेतला हांवें. हेका न्ही बरें हांव वॉश करून घेता. 1-2-3 वेळांनी हेका बरें वॉश करून घेवया. सो हांगासर पळय तांदूळ हांवें बरें धुवन घेतला आनी ताका न्ही हांवें एक चाळणेन काडून घेतला. ताजें की एक्स्ट्रा उदक आहा पळय सकयल पडटलें. सो आतां हांव बावलांत घालता 2 व्हडलो चमचो मूंग दाल. सो आतां घालता हांव 2 व्हडलो चमचो मसूर. तुमी जाय जाल्यार मसूर दालूय तुमी घालूं शकता. तो 2 चमचो घेतला हांवें मसूर. सो आतां घालता हांव 2 व्हडलो चमचो उडद दाल. सो आतां घालता हांव 2 व्हडलो चमचो कुळीद, हेका म्हणटा हॉर्स ग्राम, 2 चमचो घेतला हांवें. सो आतां घालता हांव बादाम. हांगा 7-8 हांवें बादाम घेतला. आतां हें न्ही आमकां बरें वॉश करून घेवंक जाय. हांगासर पळयात हांवें एक कॉटन कपडो घेतला आनी उदक बी बरें गेल्लें आसा आनी अशें ताका हांवें घातला हांगासर. तुमी जाय जाल्यार वतार तुमी सुकूं शकता, ना जाल्यार तुमी फॅना सकयल हें सुकोवपाचें. हें बरें सुकोवंक जाय, मागीर मिक्सरान घालून आमी फायन पावडर करतले. सो हांगासर पळयात हें बरें ड्राय जाल्लें आसा. एक्चुअली जालें कितें हें न्ही दोनी मिक्स करूंक जायना. सो पयलीं न्ही रायस
फ्राय करून घेवंक जाय. मागीर जे आमी घातलेले पळय उडद दाळ बीन ते सेपरेट फ्राय करूंक जाय. म्हाका न्ही यादूच येवंक ना, हांवें न्ही सगळें एक केलें. सो याद दवरात, जेन्ना तुमी हें सेलेक्ट करतले न्ही तांदूळ सेपरेटली भाजून घेयात. मागीर जे बादाम बिदाम आमी घातलेले पळय मूंग दाल बीन ते सेपरेट भाजून घेवंक जाय. सो आतां हांवें भाजून घेता. आतां न्ही म्हाका हें फक्त लो फ्लेमीन भाजूंक जाय. कित्याक खबर केन्ना केन्ना न्ही रायस बेगिना फ्राय जाता, केन्ना केन्ना हेका फ्राय जावपाक टायम लागता मसराक बी. सो आतां हांव न्ही लो फ्लेमीन न्ही हेका बरें फ्राय करून घेता. सो आतां न्ही फ्लेम लो दवरात. सो थोडे घालून हांव फ्राय करतलें. फ्लेम सामकें लो आसा. गॅस म्हणजे पॅन हांवें हीट बीन करून घेवंक ना, डायरेक्टली हांवें घातला. जस्ट थोडे घालून न्ही हेका हांव एक 3 ते 4 मिनटांनी हेका लो फ्लेमीन हांव फ्राय करून घेता. सो हें सगळें फ्राय करून घेता. मागीर दाखयता तुमकां. हेजें बरें एक अरोमा येतलें, कळ्ळें तुमकां. बरो असो एक अरोमा येतलें. मागीर तुमकां कळटलें की हें जालें म्हणून. आनी रायस न्ही मातशें लायट अशें ब्रावन जातलें. हें भाजून घेता, मागीर दाखयता तुमकां. सो हांगासर पळयात एक बॅच भाजून जाल्लें आसा आनी म्हाका न्ही भाजपाक न्ही हें 5-6 मिनटां लागले लो फ्लेमीन. आतां हांवें घातला सेकेंड बॅच. आतां तातूंत घालता हें ब्रोकन वीट गंव आसता पळय, गंव तुकडा गंव म्हणटा हेका. हें आसल्यार तुमी घालात, नाल्यार स्कीप करात. हें हांव 2 चमचो घालता. हें आसा ब्रोकन वीट गंव हें तें घालता आनी लो फ्लेमीन आमकां बरें भाजून घेवंक जाय. सो हांगासर पळयात हें बरें फ्राय जाल्लें आसा आनी हेका न्ही आतां मातशें गरम आहा हें, मातशें बरें थंड जावन न्ही मागीर आमी मिक्सरान घालून ताका फायन पावडर करतले. हांगा पळयात तांदूळ हें बरें भाजून घेतला. सद्या खूब गरम आहा, हेका थंड जावन न्ही मागीर हेजी आमी पावडर करया. सो हांगासर हांव 2 सेलेक्ट करता, एक रायस सेलेक्ट आनी हें रायस विथ मिक्स. ओके, हें मिक्स सेलेक्ट. सो पयलीं न्ही आमी हें तांदूळ फक्त हें आसा फक्त रायस सेलेक्ट. ओके, हें न्ही पयलीं आमी फायन न्ही पावडर करून घेवया. सो हांगासर न्ही फायन पावडर जाल्लें आसा. आतां हांगासर एक हांवें चाळणी घेतला. आतां आमकां हें चाळून काडूंक जाय. हें आमचें सेलेक्ट रेडी. सो हें पळय जाल्लें आसा फायन अशें पावडर अशें हें आसा तांदूळ आहा. सो हें उडोवपाचें. सो हें पळयात हें आसा आमचें रायस सेलेक्ट. ओके, सो हें तुमी न्ही एअर टायट कंटेनरान बी घालून तुमी दवरपाचें. सो आतां न्ही हांव तें मिक्स तें रायस मागीर उडद दाळ घातलेलें पळय तें न्ही हांव जस्ट थोडे वांटून घेता. एक 2 बॅच हांव वांटून घेता. सो हांगासर न्ही हांवें 2 बॅचीर न्ही ताका पावडर करून घेतला. सो आतां हेका बरें चाळून घेयात. सो हें पळय जाल्लें आसा तें हें उडोवपाचें. सो हांगासर पळयात आमचें रायस मिक्स ओके सेलेक्ट रेडी आसा. कांय प्रिजर्वेटिव्स बी कांय ना भितर. आनी हें कशें भुरग्यांक दिवपाचें सेलेक्ट हें तेन्ना हांव रिशिकाक दितलें न्ही तेन्ना तुमकां हांव दाखयतलें, कळ्ळें न्ही. सो हेका न्ही आतां डब्यान घालून दवरता. सो हांगासर पळयात अशें बरयलां हांवें रायस आनी हांगा बरयलां हांवें रायस मिक्स. चड करूंक ना, कित्याक न्ही भुरग्यांक न्ही एकच भशेन घालून खावंक न्ही तांकां मागीर खावपाक वाज येता, कळ्ळें न्ही. मातशें हें सोंपलें की मागीर डिफरंट टायप दुसरें कितें सेलेक्ट करतलें हांव. हें पळयात अशें स्टोर करून दवरपाचें. आमचें कालचें एक सेलेब्रेशन पेंडींग आसलेलें. सो शिव येयला केक घेवन केलें येलें आकाश कंदील सगळ्यांनी काडलें. आमच्या घरान काडूं ना आकाश कंदील, काडपाक जाय. पळय शिव आयज झेब्रा जाला, झेब्रा कितले जाण आयज फ्री जालो. आयज जालें इव्हेंट न्हू इश्वी. इश्वी कितें करता खबर? शिव आयलो न्ही दार ओपन करून भितर आयलो न्ही तेजे आवाज मातसो येयलो न्ही असो तुका पळयता पप्पाक की सकाळच्यान दिसना न्ही ताका. आतां सांजचो अशें रातचें अशें अचानक दिसलें न्ही आवाज येयलो न्ही तो सोदता. रे केक कट करया. सो केक हाडला दाखयता तुमकां. हें पळयात हॅपी चिल्ड्रन्स डे. चला हय रे तू चिल्ड्रन तुमच्या वांगडा शिवनातूच जालो आय चिल्ड्रन. गे रा नाही कर इश्वी सारखे बसून घ्या. ओके हॅपी चिल्ड्रन्स डे इश्वी ऋत्विक. 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 तो म्हणटा कितें म्हणटाय मम्मी. जालें चिल्ड्रन्स डे जालें. तुका ना तुका नेक्स्ट इयर. ओके इश्वी नाका रे तुका कांयच घालनाका. चल उकल ताका चल. सो जालें सेलिब्रेशन चिल्ड्रन्स डे. ओके हेझलनट हें पण हांव चड खावचें ना. कित्याक हेझलनट हाडला हेझलनट खावंक कळटा कित्याक आवय 1 किलो कित्याक. सो हे केका भितर न्ही हें आसता हेझलनट हें आसता
तुकडे असता म्हणजे बारीक बारीक पिसीस न्ही मोठे मोठे पिसीस आहा बरें लागता खावपाक गे रे एका खावपाचे उरलेले जालें मरे चला तो चला हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा शेअर करात आणि चॅनलला सबस्क्राईब करात तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर Bye. I love you, friends. Please you comment and subscribe to my channel and go press it all. बाय म्हणटा शिव पडला बाय 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 Bye bye bye.